म्हणजे फाटल्या दिसांनी तुम्ही एक लेटर केलेलें SRच्या विशयाचेर कितें लेटर म्हणून केल्लें तें कुडे आमी जुलयाच्या 16 तारखेर एक मामलेदाराक लेटर केल्लें फॉर डिलिशन ऑफ नेम्स मेनली सुरेन फुर्तादो, रुथ फुर्तादो, वाल्देमीर फुर्तादो आनी 3 नांवां अशीं 6 नांवांचें आमी डिलिशन मागलेलें. कित्या खातीर म्हणल्यार हे मनीस हांगा रावना आनी हो जो फ्लॅट आसा पळय तो एक स्पा आनी मसाज पार्लर म्हणून आसा. सो इट इज अ कमर्शियल आनी कशें ताका कमर्शियल दिला तें हांव नकळो. आनी तो रावता दोनापावल बीच इज इन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हाजेर अजून एक्शन जावंक ना एंड आय डिमांड दीस ऑल दीस 6 नेम्स टू बी डिलीटेड इमिजिएटली फ्रॉम दीस लिस्ट. मामलेदाराक लेटर केल्लें 16 तारखेर 16 जुलय. आनी तो जो पळय आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दुसऱ्यांचे नांवां करता आनी तो सगळ्या फाटल्यान लागला नांवां डिलीट करपाक. नांवां डिलीट अशी करूंक मेळना. एवरीबडी हॅज अ रायट ऑफ वोटींग इन एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी, एनी वन कॉन्स्टिट्युएन्सी, 2 नांवांनी. सो तो जें कितें करता पळय तें म्हाका दिसता लोकांक त्रास करता तो फक्त आनी कांय करना. हे आतां कोणाचें म्हटलेलें तें न्हू हे सुरेन फुर्तादो एंड फॅमिली एक्स मेयर तो एक्स मेयर. ओके. रिजन कितें सांगलें तुमी तें म्हणजे तेज्या घरान तो रावना तर तो जो फ्लॅट आसा पळय ताणें तो रेंटाक दिला तेजो फ्लॅट तो खंय आतां मिरामार. ओके. सो तो ताणें रेंटाक दिला फॉर स्पा. सो कमर्शियल हाजेर ताणें नांव कशें दवरलां तें नको. आनी ही इज नॉट स्टेईंग ओवर देट, ही इज स्टेईंग इन तालिगांव. आनी तो कमर्शियल हे केला कमर्शियल केला. सो हेजेर हियरींग बा जाला हियरींग जावंक ना अजून. सो आय डिमांड विथ द मामलेदार टू टेक इमिजिएट एक्शन ऑन दीस. सो आयज जें तेजें हेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलें तेजेर तुमचें कितें मतां जेन्ना हो विशय तुमी पळय तो आमी इतले दीस काय हें लेटर करून आमी ओगी आशिल्ले. सो जेन्ना तो पळय आमचे हाजेर मिनिस्टराचेर किंवा MLAचेर उलयता तेन्ना आमकां खंय तरी भायर येवन उलोवचें पडलें न्ही. सो दीट इज नॉट रायट. तूं सारको आस, पयलीं तुवें सारको रावूंक जाय, मागीर दुसऱ्यांक पोटां दाखोवपाची. दॅट इज द फॅक्ट. सो यू मीन टू से दॅट फुर्तादो इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पेंजीम इज नॉट अ रेजिडेंट, इज स्टेईंग इन लेट द BLO. हे न्ही कोण जो BLO आसा पळय ही शूड बी आन्सरेबल फॉर दीस. पार्ट नंबर 26 BLO हॅज टू व्हेरीफाय वेदर दे स्टे ऑर डोंट स्टे ओवर देयर. जालें व्हेरिफिकेशन ताणें करूंक जाय न्ही. कमर्शियलान तो रावतलो कसो? हे कमर्शियल न्ही, हेका ट्रेड लायसन आसा फॉर कमर्शियल. सो जे कमर्शियल हे करता ते रावता आनी ते रावता एक्चुअली दोना पावल न्ही. सो तुमी आतां मामलेदारा कडच्यान खबर काडली बाबा हेजे फुडें कितें हय मामलेदार अजून हियरिंगाक हें करूंक ना हेंच्यांनी. BLO रिपोर्ट घालूंक ना दिसता. हांव डोंट नो. आनी वतले आमी आतां हाजे. सो तुमी म्हणटा की तालिगांव रावता आनी हिंगा एड्रेस हय सो ते काडचें म्हणून मागला तुमी. हय डिलीट करून लेट हिम टेक हिज नेम टू तालिगांव. वी डोंट हॅव एनी इश्यू. अशी आनीकूय आसा केसी ना ही आतां केस आमी हाडल्या. बाकीचे व्हडल्या लोकांचे आपले पळय पणजेकार आमचे बरे हे आसात ते आनी ते बेश्टे ही नाटकां केले म्हणून तुमी इलेक्शनां जिखना कळ्ळें न्ही. कशें आसा दुसऱ्यांचेर बोटां दाखोवचे पयलीं स्वताचें पळोवंक जाय न्ही. कितें आसा काय म्हणल्यार आपूण स्पान दवरला, आपूण बोवाळ मारता स्पाचेर, आपली प्रॉपर्टी काडून स्पाक दिले आसत आनी स्पा जे हातून पणजेन आसा थंय आपलें वोटींग ताचेर रजिस्टर्ड आसा. आपूण रावता तालिगांव आनी दुसऱ्यांचेर बोटां दाखयता. हें जावपाक उपकारना. आनी पणजेकार लोकांक पळय तो नांवां लोकांक ते त्रास हियरिंगाक यो हे कर ते कर बेश्टे डिलिशनाक बेश्टे घालूंक जाय म्हणून घालनाका. अशें करून इलेक्शनां तुमी नांवां डिलीट करून इलेक्शनां कशेंच जिखपाचें ना. हे एप्लिकेशन हे तुमी फोटो मारून घ्या एप्लिकेशन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.